फाटल्या 24 वरात भारतात नोंदयल्यो 52,000 कोविड-19 केसी. एकूण आकडो पावला 16 लाखांचेर. 35,000 पेशंटांनी घेतलो निमणो स्वास, जाल्यार 10 लाख जाणांक मेळ्ळी नवी जीण. कोरोना महामारीचो सरकार करून घेता आर्थीक फायद्या खातीर वापर, म्हणटा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. जाल्यार वेगान टेस्टिंग जाता आशिल्ल्यान वाडिल्लो दिसता कोरोना केशींचो आंकडो. भाजपाचो दावो. थारायिल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण सुरू जातलो नुस्तेमारीचो मोसम. नुस्तेमार मंत्र्यान दिलें स्पश्टीकरण. आंगार उदक उसळ्ळें म्हण 2 तरणाट्यांनी मारलो 5 वांगड्याक. घरा कडेन वचोन केलो हल्लो. वेर्णा काणकाची घडणूक. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. भारतात कोविड-19च्यो एकाच दिसात 52,123 केसी नोंद जाल्यात. एकूण केसींनी 15,83,792 आंकडो हुंपला. 34,968 जाणांक मरण येयलां. जाल्यार 10,20,582 पेशंट कोरोना मुक्त जाल्ल्यान तांकां नवी जीण फावो जाल्या. संवसारीक पावंड्यार कोरोनांतल्यान सुटका जाल्ल्यांचो आंकडोय 1 कोटींचेर पावला. भारतात एकाच दिसात 52,123 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. 775 कोरोना पेशंटांच्या मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार 24 वरात 32,553 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतान 15,83,792 कोविड केशींची नोंद केल्या. एक्टिव्ह केसींनी 5,28,242 आंकडो हुंपला. 34,193 मरणांची नोंद, जाल्यार 10,20,582 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. महाराष्ट्र कोविड-19चे बाबतींत अजुनूय फुडेंच आसा. तांचो आंकडो 3.91 लाखांचेर पावला. फाटोफाट तामिळनाडून 2.28 लाखांची नोंद केल्या. जाल्यार दिल्लींत 1.32 लाख, आंध्र प्रदेशात 1.10 लाख आणि कर्नाटकात 1.7 लाख केसींची नोंद केल्या. पुराय संवसाराचो नियाळ घेत जाल्यार एकूण केशींचो आंकडो 1,71,93,366 पावला. 6,70,288 लोकांच्या मरणाची, जाल्यार 1 कोटी पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आणि कोरोनान चड पिडलेले हे 5 देश. USA 42,68,37 दुयेंतींची नोंद करत सगळ्यांत फुडें आसा. ब्राझीलान 25,55,518 केशी नोंदयल्यात. 15,87,982 दुयेंतींची नोंद करत भारत 3रे सुवातेर आसा. रशियेतलो आंकडो 8,28,990 पावला आणि साऊथ आफ्रिका 4,71,123 पावल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 1986 तयार केल्ल्या पोरण्या शिक्षणाची सुवात बुधवारा 2020 वर्साच्या शिक्षणीक धोरणांत घेतली. राष्ट्रीय धोरण शाळा आणि उच्च शिक्षणात काय महत्वाचे बदल करता, जेतून नवे विषय शिकयतात. नव्या धोरणात 3 वर्सां आंगणवाडी, प्री स्कुलिंगा सयत 12 वर्सां शालेय शिक्षणाचो आस्पाव आसतलो. निमणे शिक्षणीक धोरण सुमार 34 वर्सां आदीं तयार केल्लें. तेन्नाच्यान आयज मेरेन समाजात नोकऱ्यो आणि तंत्रज्ञानात दीर्घ काळा खातीर मुळावे बदल जाल्यात. पूण काळाची पर्वा करिनासतना धोरण तशेंच समान रावलें. गोवा 365 ब्युरो. अनलॉक 3च्यो केंद्रीय गृह मंत्रालयान नव्यो गायडलायन्स सांगल्यात. 1 ऑगस्टाच्यान त्यो चालीक लागतल्यो. नव्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण रातचो कर्फ्यू काडला. योग आणि जिम्स केंद्रां सुरू करप आणि स्वातंत्र्य सुवाळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळून करचे अशें थारलां. पूण स्कुलां, कॉलेजी आणि कोचिंग क्लासी 31 ऑगस्टा मेरेन बंदच उरतल्यो. Colleges and coaching institutes will continue to remain shut till the 31st of August. No night curfew. Yoga institutes, gyms open from 5th of August. वेर्ला काणका रस्त्या वयलें उदक आंगार उसळ्ळें म्हण 5 वांगडी दिगंबर कळंगुटकाराक दोगांनी बडयलो. मारपेटाचे घडणुके उपरांत तेंच्यांनी तेची गाडी फोडली. पळयात पुराय खबर. 5 वांगडी दिगंबर कळंगुटकार म्हापशेच्यान आपले गाडयेंतल्यान घरा वयतालो. वयतना रस्त्याक कुशीक उबे राविल्ल्या दोगांचेर उदक उसळ्ळें. उपरांत तांणी कळंगुटकाराचो पाठलाग करून ताच्या घरा वचून बडयल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें. म्हापसासून हांगा वयतालो, वेल्ल्या वयतालो घरा म्हज्या.
हांव घरा व्हेलेले 2 जाण येत आमले खंय मारले ना आपणा थंय सॉरी मारलेत म्हणून म्हणजे कितें काडलो आनी येयलो तर म्हाज्या गाडयेचो आरसो फोडलो हांव देंवता म्हणसर म्हाजेर कितें तरी मारलें आमी हांव हरशीं तांकां वळखता सदांच येतात ते दूद व्हरपाक थंयसर आनी हेंच्या मदींत कितें जालें आनी कितें बाबा कांयच समजना म्हाका हांवूय सरप्रायज इतली सॉरी म्हणटा हें पावसाचें उदक खंयचें उदक आसा तर त्या रस्त्यार हेंचेर बसपाक गाडी फोडली हें केलें म्हाजेर हांगा मातशें हें लागलें रस्त्यावेले उदक आंगार उसळ्ळे म्हणून मारप योग्य न्ही पावसाचे दीस म्हणटकच उदक आंगार उसळटलेच ते भायर कितें विशय आसा जाल्यार पुलीस प्रशासन आसा अशें कांयच नासतना मारप कितलें योग्य गोंय सरकार आनी पुलीस प्रशासनान हे घडणुकेची दखल घेवन कारवाय करची नाजाल्यार कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जातलो अशें थळावे म्हणटात पळयात की आमचो जो पंच आसा दिघा ताचेर काही भुरग्यांनी अटॅक केलो ते कोण रस्त्यार थंय एका जाग्यार आमचे थंय उदक भरतात आनी थंय खुबदां आमी सुद्दां गाडी वतना अशें उदक थोडेंशें उसळटा आमी सगळे सांबाळून हें करून वता हे कोण 2 मुस्लीम भुरगे गाडयेर वताले आनी ते ताचे वयल्यान बाचाबाची जाली मागीर ताच्या घरा आयले खंय तर आनी ते घरा आयल्या नंतर तांचें कितें तरी उलोवप जालें सगळें हें बरें आसा तुजें जर तुका ऑब्जेक्शन आसा तूं पुलीस स्टेशनान वच पुलिशेन कंप्लेंट कर ही दादागिरीची पद्दत जाली आनी ही दादागिरीची भाशा खपोवन बिलकूल घेतली वचची ना अशे तरेचेर दादागिरी जर जावंक लागली फाल्यां जाल्यार मागीर कायदा सुवेवस्था कितें उरली कायदा सुवेवस्थेचो हो प्रश्न निर्माण जाता त्यामुळे पोलीस यंत्रणा आनी प्रशासनान सुद्दां हाची त्वरीत दखल घेवंक जाय आनी अशी जर कोण अशी जर समाज कंटक आनी अशी जी इलेमेंट तयार जाता ताचेर कारवाय करप हे शासन प्रशासन आनी पुलिसाचें प्रथम कर्तव्य आसा अशें आमी सांगूंक सोदता म्हणजे हॉस्पिटलान हाडपा इतकें मारप कोणी हे कारण कितें जालें आमी चवकशी करपाचो प्रयत्न केलो नंतर कळ्ळें की त्या भागान एका जाग्याचेर रस्त्याचेर पाणी भरता आनी ते पाणी बरेच फावटी बऱ्याच जाणांचे उसळ्ळे वता ते 2 भुरग्यांचे जे हांव स्पश्टच सांगता कोणी कितें म्हणो मुस्लीम धर्मीय आसले 2 जाण आनी ते वताले तेंचेर ते पाणी उसळ्ळे आतां बरेच फावटी आमचेर उसळ्ळेले आसा कोण इतलो घेवन बसना आनी मारपाक वचना गाडी चेस करून ते तेचे घरा कडेन गेले आनी तांची बाचाबाची जाली आनी तेंची मारामारी केली जी मारामारी खरें म्हटल्यार आवश्यकता नासली फालतू क्षुल्लक उदकाचो विशय आसलो हो विशय आमी मुद्दम हांव मुसलमान म्हटलें तेजें कारण कितें तर फाटीं रंगपंचमीच्या टायमाचेर करसवाड्यार अशीच एक केस जाल्ली त्या केसीन रंग लागपाचो फक्त हे रंग लागलो म्हणून कोणाची काती वताना कोणाची केस जायना रंग लायलो कोण खेळटा आसतना कळोंक ना ताका कोण बाबा तो अन्य धर्मी ताका आवडना म्हणून तितपत बाचाबाची जरी उलोवप जालें मान्य आसा पण ते जाल्या नंतर ते सगळें उलोवप जालें आनी मागीर ते भायर सरले सगळ्यांची झगडी मिटली पण त्यानंतर 3 तासांनी ते 2 जाणां एकट्याच्या जेन्ना रंग लागलो ते 25 जाणांका घेवन तलवारी घेवन थंयसर आयले आमचे पुलिशीकूय म्हणणें आसलें की ही आत्तां हो बॉम्ब आसा ही कीड आसा ही सुरवात आसा आयज हे लोक म्हणजे क्षुल्लक कारणारसून तलवारी घेवन आयिल्ले आसात गोवा 365 खातीर वेर्ला काणकाच्यान संदीप कामोलकार आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो नुस्तेमारी वेली बंदी काडपाचो अधिकार केंद्र सरकाराक आसा नुस्तेमार मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्सान सांगला पूण गोंयांत मात ठरले प्रमाण 1 ऑगस्टाच्यान नुस्तेमारी सुरू जातली मजगतीं शापोरा जेटीवेल्या नुस्तेमारांनी बेगिनातले बेगीन अनुदान दिवचें अशें मागलां कोरोनाचे फाटभुंयेर 1 ऑगस्टाच्यान नुस्तेमारी सुरू करप भलायकेचे दिश्टीन धोकोदायक ठरपाक शकता अशी भिरांत कुटबंद जेटीवेल्या नुस्तेकारांनी उक्तायल्या हे विशीं तांणी नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीसाक निवेदनय दिलां 1 ऑगस्टा बदला 1 सप्टेंबराच्यान नुस्तेमारी सुरू करची अशें तांणी निवेदनांत म्हटलां ह्या निवेदनाची एक प्रत दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी पुलीस आनी भलायकी अधिकाऱ्याकय दिला कितें आसता तें फिशींग बॅन आनी फिशींग लिफ्टींग ऑफ फिशींग बॅन सगळें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आमचे राज्यांत आमचे देशांत वेस्ट कोस्ट आनी ईस्ट कोस्ट आसा सो वेस्ट कोस्टाक फ्रॉम फर्स्टसून स्टार्ट जाता वेस्ट कोस्टाक आनी तेन्ना आमकां बंद दवरना आमी फिशींग सिजन वील स्टार्ट एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंट डिरेक्टिव्स एज पर दे आर युनिफॉर्म लिफ्टींग ऑफ बॅन but we will ensure as a state fisheries minister as a state government we will ensure that there has to be a proper procedure to be adopted by the all vessel owner and all the crew members so त्या पासत आमी तांकां एश्युरन्स दिला की सरकाराची तर
स्टँडर्ड प्रोसिजर आहा पळय SOP आहा ती आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करतले. सिस्टमॅटीक प्रोसिजर एडॉप्ट तरी करून हे फिशींग बिझनस तरी हे बोटकारान केलें. I would be grateful to them because they need to understand the seriousness of this situation, COVID. आम सांगला आमी पयलीं डिसिजन घेतला पर्सिंग पळय हाय ते 1 तारीख वयतले सप्टेंबर 1 तारीख वयतले आनी कांय बोटकार आमचे ऑगस्ट 1 तारीख वचपाक रेडी जाले तुका ते आमचे मदीं जावंक ना. ओजो ऑगस्ट 15 ह्या मोठे आतां आनी ओजो ऑलरेडी रेडी जाल्ले ऑगस्ट 1 तारीख गव्हर्मेंटान स्टँड घेतले तुमकां लोकांनी रिक्वेस्ट केले फिशींग बोटकारान म्हळ्यार फिशींग बोटान सगळे बोटकारांक म्हळ्यार कांय लोक ऑलरेडी रेडी जाले वचपाक आनी लोक म्हणटा नुस्तें हाडलें जाल्यार दिवपा दिवपाना हें दिवपाना तेचें हां बट हे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय गव्हर्मेंटान स्टँड घेवपाक. मजगती तांचे अनुदान बेगिनातल्या बेगीन दिवपाची मागणी शापोरा जेटीवयल्या नुस्तेकारांनी केल्या. तितके माझे म्हणणे आहे की ताबडतोब आमची सबसिडी दिवची आमच्या जेटीचें काम करचें नाजाल्यार आमकां फिशरमॅनांक कितें तें तोडगो काडून दिवपाचो फक्त तुमचेच भर आनी आमी कर ते आमचे कडेन सद्या पयशे आमचे आशा हांगा करता आमची ती सबसिडीचें कितें गावतलें आनी आमचें काम करतले. मेस्त येवपाक भियांतात मेस्त येना तांकां वचोन हाडूंक जाय सगळें क्वॉरंटायन्स कितें करून सांगता ते डंप केला पळय ती सगळी माती काडपाची थंय ते दर्यान आमकां धक्को बसता. पावस सुबेशार तेंची घरां बुडटा फिशर्साची पूण आमची सबसिडी अजुनूय येना. कितें मागता तितके नंबर कितें सांगता धाडटाच आहा एक पूण आमी तें करता कितें करपाचो आमी जी येता फक्त कितें सबसिडीचें कितें घालें म्हणटा प्रत्येक वर्सा त्या बोटीचें आमी काम करता. ते आमचे स्टीलचे ट्रॉलर न्हू ते तो गव्हर्मेंट सांगता तूं आमकां स्टीलचे ट्रॉलर बांद म्हणून तूं खंयचे बांदतले आमचे कडेन हे ट्रॉलर उबे करता मातसो आमी दोखून टकू करून तेजेरूच आमी जियोंक सोदता. गोवा 365 खातीर शापोराच्यान संदीप कामोलकार आनी वेळीच्यान रमेश नायक रावत. राज्यांतली कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात हाडपाक गोंय सरकाराक अपेस येयला. मगोबाचो फोंडेचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकाराचो आरोप. एकीकडेन कोरोनाच्यो केशी वाडत चल्ल्यात आनी तेका लागून लोकां मदीं भंय तयार जाला. दुसरे वटेन भाजपा म्हणटा गोंयांत कोरोनाची तपासणी सगळ्यांत चड जाता तेका लागून सगळ्यांत चड केशी गोंयांत मेळटात. पळयात तेंचें म्हणणें. खाजगी संस्था उपचाराच्या नांवाखाला कोरोना दुयेंतींकडल्यान 20,000 रुपया घेतात असो मोगोपा आरोप करता. जाल्यार कोरोना महामारीच्या काळात सरकाराचेर आरोप करपाचे सोडून विरोधकांनी ही स्थिती सुदारपा खातीर सरकाराक मजत करची अशें भाजपाचें म्हणणें. चॅलेंज द मिनिस्टर्स इफ दे से की अशें जायना जाल्यार आमी टेबलार फेस टू फेस बसूया आनी हांव तांकां ही बिलांची कॉपी दाखयता की आज गोर गरीब लोकांक जांकां चुकून कोरोना जाला तांचेर कसलीच दया ना दाखयतना 20-20, 30-30, 40-40 हजारांची बिलां लायल्या आनी तांचे रिपोर्ट येवपाक 5 ते 6 दीस मिनिमम काडटा कित्याक हो मोठो एक स्कॅम आनी ह्या करपाचें कारण इतलेंच की एक हॉटेलांत धंदो दिवपाचो आनी कशे तरी पयशे लुटपाचे. प्रश्न तांकां की जेन्ना तुमचे कडेन 7 कोटी आसा राजभवन बांदपाक जेन्ना तुमचे कडेन बाकी सगळे पयशे आहा तुमी ह्या गोर गरिबांक कोरोना खातीर कित्याक फुकट दिना. काल जे थोडे एमजीचे नेते जे उलयले की गोंयांत सारके हे जायना कोविडाची तितली परिस्थिती बरी ना अशें जर पळयत जाल्यार तुमी स्टॅटिस्टिक्सूच जर पळयत एवरेज जे इंडियेन चल्लो एवरेज मॉर्टेलिटी इंडियेन आसा ती जवळ जवळ 2.2% आसा. गोंयांत 30.7% आसा. अख्ख्या देशभर 1,76,00,000 चेक करतलो 15 लाख जवळ मेळ्ळा म्हणजे ते जवळ 8% आसा. म्हणजे आमचे टेस्टींग कमी जाता अशें म्हणटा हें सामकें तथ्यहीन आसा. हे स्टॅटिस्टिक्स पळयतकूच हे जे आरोप चल्ले हेजे वयल्यान कळटा की हे तथ्यहीन आसा बिनबुडाचे आसा आनी लोकांची दिशाभूल करपा सारके हे आरोप आसा. आतां ते म्हणटा टेस्टिंगचो रिपोर्ट 7-7 दीस 8-8 दीस मेळना हें आयकून म्हाका अजाप जालें. कारण आमी फाटल्या म्हयन्यान जेन्ना टेस्टिंग जातालें त्या दिसाचो त्याच दिसा रिपोर्ट मेळटालो चडांत चड दुसरे दिसा सकाळीं मेळटालो आनी काल पयर सुद्दां टेस्टिंग केलो तेजे चडांत चड 48 तास जाले जे पॉझिटिव्ह आसा तेंचो तरी रिपोर्ट विदीन 2 डेज मेळ्ळ्या आनी आतां जे डिले जाता 1-2 दीस जाता 1 दिसाचे 2 दीस जाता तेजें कारण म्हणजे टेस्टिंग वाडलेलें आसा. ह्याच लोकांनी जेन्ना शिरोडा कोवीड सेंटर करपाक येयला तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें. जे हांगा जर आसा तो दोतोर आसा ते दोतोरान मुखार सरून फ्रंटलायनीर रावन अशा पद्दतीचे ताणें जर कोवीड सेंटर चालू केले जाल्यार आमी ते वेलकम करतले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.
पूर्व लडाखात चीना वांगडा निर्माण जाल्ल्या संघर्षा उपरांत भारतीय नौदळान हिंद महासागरात व्हडा प्रमाणात झुजाबोटी तयार दवरल्यात. संरक्षण दळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान दिल्ले माहिती प्रमाण तेतूंतल्यान चीनाक खर संदेश दिवप हो त्याच्या फाटलो उद्देश. दुसरे वाटेन राफेल विमानां येयल्ल्यान वायुदळाची ताकद बरीच वाडल्या. पळयात खाशेलो रिपोर्ट. संरक्षण गोपांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सैन्य, वायू आणि नौदळान 3 पावंड्यांचेर चीना आड आघाडी उघडल्या. ताका जोड म्हणून राजनैतीक आणि अर्थीक मार्गांचो वापर केला. तिनूय सैनिक दळांच्या मुखेल्या मदीं दर दिसा चर्चा जाता. सुखोईच्या 23 वर्सां उपरांत भारतीय वायुदळात नवीन विमानां येयल्यात. 8 ऑक्टोबराक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान फ्रांसाक वचून राफेल विमानाची पुजा केल्ली. ते उपरांत 9 म्हयने 21 दिसां उपरांत राफेल भारताच्या अंबला एअरबेसाचेर तैनात केल्या. फ्रांसा कडल्यान भारताक सद्याक 5 विमानां मेळ्ळ्यात. बाकीची विमानां 2022 मेरेन मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या आदी भारतान 1997-98 वर्सा रशिये कडल्यान सुखोई विमानां विकती घेतिल्ली. न्युक्लियर वेपन्स घेवन उड्डाण करपाचे क्षमतेक लागून राफेल बाकीच्या विमानां परस वेगळें थारता. हवेत वराक 2 किलोमीटर वेगान उड्डाण करपा बरोबरच वराक 1915 किलोमीटर वेगान राफेल उड्डाण करपाक शकता. हवेंतल्यान हवेत हल्लो करपाची तांक तेतून आसा. तशेंच हवेंतल्यान जमिनीचेरूय तें हल्लो करपाक शकता. हें विमान फकत वेगवानच ना जाल्यार अण्वस्त्र हल्लो करपाचे क्षमतेक लागून तें बाकीच्या विमानां परस वेगळें थारता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सांखळे कोरोनाचे 110 दुयेंती आसले. तेतूंतले 72 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. नगराध्यक्ष यशवंत माडकरान सांगले. काँग्रेसीन सरकाराचेर आरोप करचे बदला राज्यांतली कोरोनाची स्थिती सुदारपा खातीर मजत करची, सांखळेचे भाजपा गट समितीन मागला. सांखळी बाजारात आणि भोंवतणच्या वाठारात एकूय कोरोना दुयेंती ना. सध्या विर्डे 8, देसायनगर 5 आणि गोकुळवाडी 9 अश्यो 22 केशी सांखळेत आसात आणि बाकीच्यो केशी मतदारसंघातल्या हेर वाठारांनी आसात अशें यशवंतान सांगलें. एक्चुअली सांखळेन टोटल 110 केसी जाल्ल्यो. तितूंतले 72 जाण बरे जावन आपआपल्या घरा गेल्ले आसात आनी खाली ज्यो 38 केसी आसा 38 त्यो केसी अख्ख्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो आसात. त्यो केसी सांखळेच्यो ना. फक्त पेपरार दिसतना कितें दिसता की सांखळे म्हणून आमकां दिसता की बाबा सांखळे म्युन्सिपालिटीच्यो काय सांखळे बाजारांतल्यो कश्यो. ह्यो सगळ्यो केसी आहा त्यो अख्ख्या आमच्या सांखळे मतदारसंघाच्यो आनी त्यो खाली 38 केसी आसा. मिड्डे 9, गोकुळवाडी 8 आनी मालवणपेटी 5, देसायनगर ह्यो 5 अश्यो 13 आनी 9 22 केसी त्यो सांखळे एरियेक आसा. आनी बुद्ध बाजार किंवा बाजाराची सरावंडींग म्हणशात जाल्यार एकूय एक्टीव केस ना. आमचे बाजारकार भाव जे धंद्याकार आसा तांकां तितकोसोच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की लोक सांखळेच कोरोना केसी वाडल्या म्हणून सांगल्या कारणान लोक येवपाक भियेता. हांव गोंयच्या जनते कडेन ज्यो आमच्या सांखळेकारां कडेन ज्या सांखळेच्या सरावंडींग जे आमच्या बाजाराचेर डिपेंड आसले बाजारांत येता तांकां एक कळकळीची विनंती करून सांगूंक सोदता की सांखळे बाजारांत एक सिंगल केस एक्टीव ना. राज्यांतली कोरोनाची स्थिती सुदारपा खातीर वावरपी सरकाराच्या कामात विरोधकांनी आडमेळी हाडची न्हय. ही स्थिती सुदारपाक जाय अशें काँग्रेसवाल्यांक दिसता आसात जाल्यार तेंच्यांनी सरकाराच्या हातांत हात घालून काम करपाक जाय अशें सांखळेचो भाजपा गट अध्यक्ष गोपाळ सुर्लाकरान सांगलें. आमी व्हिडिओ पळयलो काँग्रेसीन जे पद्दतीन उलयता, जे पद्दतीन बोवाळ घालता की वास्कोन अशें करून जाल्लें तशें करून जाल्लें आनी आमी केस केल्या हें केलो असो तांचो जो बोवाळ आसा हो काम करताल्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर न्हू जाल्यार हे जे आयज जगाचेर संकट येयल्लें आसा तेज्या बरोबर आमचे इंडियन आसा गोंयान आसा सगळ्याक आसा हे काम करताल्यांक डिमोरलायज करपा खातीर हे जे शब्द वापरता हे जे प्रेस घेता ह्या रोगा पासून आमची सगळ्यांची गोंय राज्याची मुक्तता जावपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सरकाराच्या हातीन हात घालून सजेशनां दिवन सीएमाक सपोर्ट करून तेंच्यांनी फुडें वचपाक जाय आसलें.
उठसूट जे हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता बोवाळ घालता हे जे करता राजकारण आतां इलेक्शन ना इलेक्शनाच्या टायमार हो कितें आसा तें करपाक करूं येताले पण लोकांक आयज जर आमी सपोर्ट करतले आयज जे भयभीत वातावरण आसा तेज्या खातीर लोकांक आमी सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर साखळेच्यान महेश गोवेकार. चवथी कडेन घरा येतल्या वास्कोकारांनी कितें करपाचें? गोंया भायल्यान येतल्यान कसले नेम लागू जातले? विसर्जना वेळार हजारभर लोक एकठांय आयलो जाल्यार कितें करप? वास्कोकारांक अशे जायते प्रश्न सतावपाक लागल्यात. सरकारान हो गोंधळ पयस करपाची ते वाट पळयतात. गणेश मुर्तीकारां खातीर SOP सांगात. वास्कोकारांनी सरकारा कडेन मागला. सावड्डेच्या मुर्तीकारा उपरांत आतां वास्कोचे मुर्तीकार एक गोंधळात सांपडल्यात. मुरगांवचे कांय वाठार सील बंद केल्ले. जमावबंदी लागू आसा. कामा निमतान भायर वचून राविल्ले वास्कोकार चवथी कडेन परत घरा येवपाचे आसात. तांकां क्वॉरंटायन जावचें पडटलें काय कितें अशा साबार प्रश्नांच्या जापांची वाट सरकारा कडल्यान पळयतात. हांव सांगूंक सोदतां की वास्कोचे लोक स्थानीक गांवांत जावं पेडण्या जावं मांद्र्या जावं फोंड्या जावं सावड्ड्या जावं मांद्र्या केरी हरमल शिवोले मोर्जी सगळे कडेन सो ते म्हाका कोणी फ्रेंडान म्हाजे सांगले तांकां कोणी सांगला खंय बाबा तुमी हांगा येता चवथीक जाल्यार 15 दीस पयलीं या. 15 दीस पयलीं येवप म्हटल्यार मोठो संकट त्या मनशाचेर पडलो. तिणें म्हाजे कडेन हें केलें पांडे अशें कितें करया आमी पण बोला पळय हेचेर SOP येतली सरकाराची. 15 दीस वचप म्हणजे 2 म्हयने पयलीं लॉकडावन आसलो सबंद सगळे ठप आसले. सो आतां तांकां कंपनीन परतून रिजॉयन केले आनी कामाक चालू जालें. हालींच कामाक लागले ते 10-12 दीस जाले. आतां परतून समज 15 दीस थंय गेले जाल्यार कंपनीसून ते काडले वतले निलंबीत करूंक शकता तांकां बाबा तुमी एवरी टायम लिवूच जाय तुमकां निमीत जाय. हे गणरायाच्या चतुर्थीच्या निमतानी हांगा खंय तरी तांकां गायडन्स करपाची गरज आसा कितें. 15 दीस पेडण्या वचून जावं मांद्र्या वचून शिवोले वचून रावन थंय आमी 15 दीस पयलीं क्वॉरंटायन जावन मागीर चतुर्थी सादरीकरण हे अशें जावपाक पण शकना. हेचेर कितें तरी SOP सरकारान काडपाची. समज 800 ते 1000 गणपती समज विसर्जनाक गेले जाल्यार एक सांगले कोणी दोगूच जाण गणपती विसर्जन करतले जाल्यार 800 × 2 केल्यार 1600 लोक जाले. परतून गर्दी तीच जाली. सोशल डिस्टन्सिंग सगळे इबाडले थंय गणपती विसर्जन करूंक वयताना. सो सरकाराक लोकांक आतुरता उरला बाबा ही खंय तरी गायडलायन्स येतल्यान ते फॉलो करतले म्हणून. आनी सांगचे तशेंच नेबर आमचे स्टेटीचे लोक कारवार म्हणटू हे सायडीन बान्या म्हणटू पत्रादेवी हे लोक चवथीक थंय वयता बेंगुल्ला. सो तांकांय खंय तरी आडमळी येता हांगा वचपाक थंय जाल्यार तांकांय कितें तरी तेणी खंय तरी एक SOP सादरी करून तांकां सांगचें बाबा अशें अशें करपाचें. सो महाराष्ट्र आनी गोंय गव्हर्मेंटाकूय कळपाचें बाबा हांकां चवथीक गाडी हाडली. सो ऑल इट शूड बी डिक्लेअर फ्रॉम ऑल गोवा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका जे ट्रॅव्हल माझे गणपती सगळे पेंटच्यान येतात. सो पेंटच्यान हे मातीचे आनी आमचे तांबडे चिकट मातीचे आनी शाडो मातीचे. सो प्रॉब्लम हो येयलो की आमकां पेंटच्यान जेन्ना गणपती येयले तेन्ना 15 दीस आमकां आमचे जे कामगार आसले जे लोडर्स आहा आनी ड्रायव्हर आहा तांकां 15 दीस आमकां तांकां क्वॉरंटायन करपाक पडलें. ताका लागून तांचो खर्च वाडलो. तो खर्च आमकां दिवपाक पडलो. ताका लागून म्हाजे गणपतीचे मातशे म्हाका रेट्स वाडोवंक पडले की म्हाजे कस्टमर्स गोंयचे आहा वास्कोचे आहा मागीर गोंयचे आहा आनी महाराष्ट्रा कर्नाटकाचे बीन आहा. सो ते म्हाका विचारता आमी गणपतीक कितें करपाचें कशें व्हरपाचें कशें हें सेलिब्रेशन कंटिन्यू करपाचें तें. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजे थोडे गणपती आवट ऑफ इंडिया मॅक्सिको बीन वयता. सो तेंचो प्रॉब्लम आहा की आवट ऑफ इंडिया आतां हांवें हो कसो धाडपाचो तो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मडगांवचे नवे मार्केट सदचे खातीर सुरू करात मडगांवच्या वेपाऱ्यांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागला. हे विशींचो निर्णय तो सोमार दिसा सांगपाचो आसा. न्यू मार्केट सदा खातीर सुरू करचें हे मागणें घेवन मडगांवची नगराध्यक्ष पुजा नायक आनी वेपाऱ्यांनी बिरेस्तारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. हळडुळ्यो आनी धव्यो रेशा मारून पर्यायी बाजार सुरू करपाक दिवचो अशें तेंचें म्हणणें. हे विशींची सुचोवणी सोमारा दितलो अशें जिल्लोधिकाऱ्यान सांगिल्ल्याची म्हायती पुजा नायकान मिडियाक दिली. पळयात. So we have requested sir to open the market on Monday on any basis. जाता तशें तेन्ना सांगला आपूण डिसिजन घेता. चेअरपर्सनाकूय सांगला की मार्केट इन्स्पेक्टर घाल आनी इन्स्पेक्ट कर मार्केटान कितें चल्लां कितें ना. क्रावड कमी करपाक कितें हें घेवपा जाय आमचे कडेन ते मॅक्सिमम प्रिकॉशन्स घे म्हणल्यार. जे लॉकडावन आतां वाडोवपाचें आशिल्लें तें तांकां नाका आशिल्लें त्या कारणा खातीर आयिल्ले आनी तेन्ना तेंचो सेम डिमांड आशिल्ली की असो येल्लो आनी व्हायटल्यान ऑल्टरनेट डेज आमचे चालू आशिल्ले ते तांकां नाका कित्याक तांकां कोता पडना म्हणून. सो ते कारणा खातीर पळय आतां सद्या हे पॅन्डेमीक चालू आसा त्या कारणा खातीर हांव डिसिजन घेवपाक शकनासलें म्हणून हांवें कलेक्टरा कडेन काल फोनाचेर म्हाजें कॉन्वर्सेशन जालें आनी कलेक्टरांनी म्हाका सांगलें पॅन्डेमिका खातीर म्हणपा लागलो हें शक्य
शक्य ना. सो हांवें मार्केटकारांक तांकां कलेक्टराक मेळून एक अपील करचें आशिल्लें. सो त्या कारणा खातीर हांवूच तांकां घेवन आयलें आनी आतां आमी कलेक्टरा कडेन उलयलां. कलेक्टरान तेंच्यांनी मार्केटकारांनी NOC हाडल्या सगळे मार्केटकार मेजॉरिटी आसा सगळ्यांचे सायन आसा की तांकां ओपन केल्लें जाय म्हणून. आतां कलेक्टरान एक टायमींग मागला बाय मंडे तो डिसिजन सांगता म्हणून सांगला. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आनी हाच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.